नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता सगळीं बसुया बसात Psalm 37 verse 7 स्तोत्र 37 ओळ Look at him and be radiant. जेजूक पळयत राव ह्या वेळार तुजें दूख तुजें कोस्ट तुजे आटे बिटे तुज्यो अडचण्यो तुज्या काळजांतले आवडे तुमचे प्लॅन्स आमच्या देवान दिल्ली आमकां चिकायल्याचे पवित्रवीन भुरगीं तांचो फुडार ह्या तरणाट्याचें फुलतें जिवीत एक ह्या गोरब्याचे कोस्ट दूख आमच्यो समुदायो फिरगोचेची संस्था चिकायल्याचे पवित्रवीन एक संस्था आहा देवाचे रास तांचे वरवीं परगट जाता आमची भावबणां भायर आहात घालपाक आहात युरोपाक बोटीर आहात तांकां ह्या वेळार जेजूच्या फुड्यान हाजीर करुया आख्खी चिकायल्याची पवित्र सभा आयज हांगासर आहात आमगे सगल्यांचें जिवीत जेजूच्या पांया कडेन हाडया तुमच्या जोण एकल्याच्या जिविताच्या देण्या पासत हांव देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता एक गोरब्या खातीर एक समुदाय खातीर फिरगोच्या संस्था पासत जोण एकल्याच्या देण्या पासत तुमकां देवाक हांव आर्गां दिता तुमच्या देण्या पासत देवाची माप मेजप नासतना बेसांवां आमी घेता कुडीची भलायकी पेकोवणी सुरक्षा कुडी आत्म्याच्यो गोरसो आमच्या भुरग्यांक देव राखता सांबाळटा वेगवेगळ्या काळार आमकां वेगवेगळ्या समयार देवाची बरेंपण आमी अनुभवलां कोण पिडींतलो बरो जाला कोणाच्या कुटुंबान देवान भुरग्याचें देणें फावो केलां कोणाक सिर्वीस नासली देवान आमचे पवित्र सभेन कोणाक सिर्वीस फावो केल्या कोणाक सांगलेलें ऑपरेशन आहा पूण देवान पेकोवणी दिल्या ही सगळीं बरेपणां कावंट ह्या ब्लेसिंग्स ह्या वेळार सगळीं बरेपणां तुमच्या जिवितांत देवान केल्या तांचो कुडास कर कावंट ह्या ब्लेसिंग्स एक बेसांव देवान तुका दिलां तें बेसांव कुडास कर घडी जायती पावटी आमच्या जिवितांत वी फेल टू कावंट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड घडी चालती वस्त कशी आमी घेतल्या रावंक गोर आहा तुका आयज तुका गोरकार दिला गोरकान आहा तुका भुरगें देवान दिलां बरो वावर धंदो दिला कुडे वी फेल टू थँक गॉड फॉर दीस ब्लेसिंग्स आनी त्या खातीर ह्या वेळार आमच्या काळजा मनांत देवाक आर्गां दिवपाची आहा 2 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 दुसरो तेसलोनिकांक बरयची 5वी सोर 16वी 17वी 18वी ओळ Give thanks to God in all circumstances of your life. सगळ्या वेळार देवाक आर्गां दियात खंयची परिस्थिती जावं देवाक आर्गां दिवया आनी सगळीं ह्या वेळार उबी रावन थँक यू लॉर्ड हें गायन आमची भावबणां गायतलीं तर सगळीं उबी रावन बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया थँक यू लॉर्ड
a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Bossia Bossat. I just want to say thank you, Lord. जेजो आयज आमच्या पांया कोण आयला जाल्यार तुका फकत आर्गां दिवपाक. म्हजे लायक कांयच ना तुका दिवपाक एक दिन मातशें काडीस म्हूण. जेच्या फुड्यान 10 कोडकार आयले, 10 कोडकार. 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 24. Isaiah chapter 53 verse 7. जेजू तुज्या गायांक लागून बरीं जाल्यांत आमी. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेन जायतीं भाव भयणां पिडींत आहात, जायतीं. कोणी हांगासर आहात तुमचे मोदें, तुमच्या घरान कोण पिडेंतलो बरो जाला देवाक आर्गां दियात. घोडे आकांत आयिल्लो गंभीर पिडेंत सांपडली तेन्ना घोडे कांय दोतोरांनी सोडून दिल्ली, जावचें ना और ताका. लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो 20 आनी 5. Gospel of Luke chapter 1 verse 35. देवाच्यान जायना तोहलें कांयच ना. देवाच्यान जायना तोहलें कांयच ना. दर एक घडयेंत भाव म्हणलो ह्या दिसान जायतीं बेसांवां आमी घेतल्या. आनी भाव म्हणलो आमच्या जिवितांत बेसांव म्हणटा पळय तें कशें आमी मेजपाचें. How we need to count the blessings of God. Galatians chapter 5 verse 22-23. पवित्र आत्म्याच्या देण्याची खबर करता भाग्यवन पावलो. पयलें फळ मोग. ह्या दिसा कितल्या जाणांचो तुवें मोग केलाय. जेजू आयज आमकां जोड केले विचारता ह्या वेळार.
कितल्या जाणांचो तुवें आयज मोग केलाय ओदी करून तुका दुखयतात तांचो. दुसरें फळ पविता म्हणजे सोंसणिकाय, पेशन्स. ह्या दिसा कितल्या जाणांची कितल्या जाणां सवें तुवें सोंसणीक जालाय तूं आयज. सोंसणीक यू आर सो पेशंट विथ योर हजबंड, विथ योर नेबर्स, एट द वर्क प्लेस. तिसरी वोस्त कुशालकाय, जॉय ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्म्याची कुशालकाय बाबंडो. जायते बावटी वी आर नॉट कंटेंट विथ आवर लायफ्स. कुशालकाय आमी दिसोना. आयज कितली कुशालकाय तुवें ह्या दिसा अनुभवल्याय. द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट. द वर्ल्ड कॅनॉट गिव दिस जॉय. द वर्ल्ड कॅन गिव यू प्लेजर. द जॉय इज परमनंट बाबंडो. जॉय म्हणल्यार कुशालकाय तोंकता ती कुशालकाय. कितल्या सवें दोयाळ जालाय तूं आयज ह्या दिसा. दोयाळ तुज्या गोडकारा सवें, तुज्या भुरग्यां सवें जीव सांगतालो बरो सामर्थ्यान बोपार घालून. कोण तो पेलो? ताणें दोया दाखयल्या पळय तो पेलो. आयज कितल्या ह्या दिसा तुज्या जिवितांत तुवें दोया दाखयलाय. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 7. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 7. दोयाळ ती सुभागी देव ताणें दोया करतलो. कितली दोयेले काळीस तुवें ह्या दिसा दाखयल्या. दोयेल्यो कोरण्यो कितल्या ह्या दिसा केल्या तुवें. निमाणें फॉल सेल्फ कंट्रोल, आप दमावणी. आर्गांत ह्या वेळार घोडे जायते तरांचो तुवें मोग चाकलाय. घोडे तुजे लागीं कोण उलोय नासलो. घोडे आयज शेजारी घोडे दुस्मान हांसला तुका आयज तो. इल्ली सादी वोस्ती. घोड्या काळजांत आयज बोगसण्याची जोर उक्ती जाल्या. Your heart was so hardened to forgive someone. Today you have decided to forgive the person who have hurt you the most. ज्या जिवितान आयज कोणाक तरी आयज काळीज मातशें मोवाळना तुजें आयज. इल्लेशें बोगसणें दिवपाक त्या मनशाक. तुजे वस्तूंक कितें जायना. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things with Christ who strengthens me. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान सगळें करूंक शकता. बाबा आयज जिवितांत जें कितें केलां तुवें तें तुजे वस्तूंक आनी म्हजे बळाचेर जावंक ना तें. आनी त्या खातीर सुरवातेक तुमकां सांगलां 3 वस्तू जिवितांत देवाचो अनोद. दुसरी वस्त ल्हानविकाय आनी तिसरी वस्त तुजें बरेंपण न्हय समाजाचें बरेंपणा खातीर. I sing praises to your name. इंग्लीश भाशेन गायन आहा. तुज्या नांवाक हांव कितें करता? वाखाणटा. तुज्या नांवाक हांव वाखाणटा. सगळीं उबी रावून आमी गायतले हांव. I sing praises to your name. तुझ्या नावाक वाखाणटा. सोम्या नावाक वाखाणटा. सोन्या तुझे नाव व्हरते आमी खरेंच वाखाणचे. तुझ्या नावाक नीन वाजता. सोम्या नावाक नीन वाजता. दोन्या तुझे नाव व्हरते आमी खरेंच
तुझ्या नावाक वाजता सोम्या नावाक वाजता सोन्या तुझे नाव व्हरते आमी गोरे जीवाचे तुझे नाव व्हरतें आनी कोरें सामिदी निवासें थोड्यो घडयो देवाकार गांदियात काळ सांतावन ह्या सांतावन आर्गां दियात. Let your heart be filled with thanksgiving, gratitude of heart of gratitude. जे काळीसाय सगळ्या दिनवासच्या मोनान बोर जे वेळार आख्या चिकालीचे पवित्र शुभेच्छा देण्या पासत तुका अर्गां तुका मोहिमा तुका दिनवास एक एक कुटुंबाच्या देण्या पासत एक एक समुदाया खातीर एक एक संस्थेच्या भावणाच्या देण्या पासत तुका अर्गां तुका मोहिमा तुवें आमकां गूण दिल्याय त्या गुणा पासत तुका दिनवास तुका अर्गां तूं आमकां दोन दिसां राखताय सांबाळटाय दर सकाळीं ह्या मिसाचे भेटेन तूं आमकां हाजीर करताय आमच्या यात्निकाय देण्या पासत आमच्या धार्मीक भावणाच्या जिविता खातीर एक एक गोरब्या खातीर तुका दिनवास तुका अर्गांव आनीक पावट आमी गायतले हांव तुज्या नांवाक आमी दिनवास जावं काळजांतावन वाकाणणी चालू दवरया तुज्या नांवाक आमी सोम्या नावाक वाकाणटा दोन्या तुझे नाव व्हरते आमी गोरे स्वागाचे बसया बसात. सकाळच्या आतां मेरेन जायतीं भाव भयण आमकां भेटल्यांत तुज्या कुटुंबांत जे समुदायेन जे वावराचे सुवातेर आमची भुरगीं शाळेक गेल्लीं कॉलेजीक आमची तरणाटी गेल्लीं जायत्या भाव भयणांक आमी आयज भेटल्या ताचो उगडास करुया मेळा. थोड्या मनशाचे घडी तुका राग अर्थ जाले You were angry. घडी आयज तुका कोणें दुखयलां ह्या दिसाक घडी your own family members fail to appreciate your goodness. आयज घडयेच्या फामिलीन च्या घरकार आमच्या भुरग्यांक तुवें कितें बरें केलां घडी तें वाखाणूंक ना. इल्लीशी कोडसाण आयज काळजान भितर सरल्या इल्लीशी कोडसाण लिटल बिटर यू आर लिटल बिटरनेस हॅज एंटर्ड एंड क्रेप्ट इनटू युअर हार्ट. ज्या काळजाचे नदर घाल ह्या वेळार हार्ट सिंबलायझेस लव. आयज आख्खो दीस तो पिड्यार कहो जालो आयज यू वर एंग्री यू लॉस्ट युअर पेशन्स सोंसणीकाय आयज तुजी तिडली गेली ताका करून घडये दिसा तुवें मागणें करूंक ना घडये यू फेल टू कम इन द प्रेजन्स ऑफ गॉड. पोप लिओ पुस्तकान म्हणटा ब्रदर लॉरेन्स हें पुस्तक तो वापरता द पावर ऑफ प्रेजन्स ऑफ गॉड देवाचें हाजीरपण सगल्या वेळार आनी जेन्ना देवाचें हाजीरपण तुजे भितर आहा तूं सगल्या वेळार पवित्रतायेन वाडटाय. 1 Peter chapter 1 verse 15-16 Be holy for I am holy. तुमचे चालीन रितीन तुवें पवित्र जायात कित्याक देवाच्या हाजीरपणान आमी येता तेन्ना देव कितें करता आमकां जें कितें आमचे भितर अपवित्र आहा तें काडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
आनी ताका इसायास प्रवाच्या पुस्तकान इसायास प्रवाच्या आपोवण्यांतल्यान कितें जालें ताचें मेळेपण काडलें सगळें. ह्या दिसा जाय तें मेळेपण काळजा मनांत आमच्या भितर चल्लां आयज. तें आमी मानून घेवया. कोणाचो राग येयलो इल्लोसो इल्लीशी कुडनाटकाय भितर सरली, निड्डूकाय भितर सरली. वे जेलस घोडी देवाची तूं रागार जाला आयज. कितें मागता आनी घोडी मेळोंक ना तुका. घोडी शेजारी ताप लाय तूं आयज. घोडी घरान भुरगीं आयलीं तेन्ना तांकां मोगान मेंगोवंक ना तुवें. तिडोवंक आयली तुका आयज. ही उडकून घेवया आयज. कितें आमच्या जिवितांत बरें जावंक ना आयज ताचो कुडास करात. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड. बोदोळ काडीच म्हजें दोनी आयज. ह्या काळजान राग आयला इल्लोसो कोणाचो. निड्डूकाय भितर सरल्या जेलसी हेट्रेट कोणाचो विंगास आयला आयज. दोनी आयज तुज्या भितर तुज्या काळजान तें घालता. म्हजें काळीज नितोड कर. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड. बसोनूच आमी गायन गायतले. हांव घडटा जाल्यार काळजाचेर हात दवरात तुमच्या. आमी देवाच्या जेजूच्या हाजीरपणान आहात. जेजू Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Bodol kalis moche. Bodol kalis moche. Thou tuझे सारो. Bodol kalis moche. Bodol kalis moche. Thou tuझे सारो. Tut moza
Bodol karisma cię kurma gacie sarkodonia. Jezai shakarsak betilodis. या चिकालीचे पवित्र सभेच्या एक एक बाबरांचे काळीज तुका दिता जेचे वेळा निवड जाल्ल्या काळजांक हात लायचे ह्या सांजेच्या वेळार जे गोंयबानी हो बोगसणे हा बोगसण्याची जोर उक्ती कोर चिकालीची पवित्र सभेच्या दर एका कुटुंबाक कासारी जिवितांत जे ओ बोगसणे हा दुनिया वेळार बोगसण्याची जोर उक्ती कोर काजारी जिवितांत जो समुदाय दुस्मान काय ह्या चिकालीची पवित्र सभेंत ते दुस्मान काय हे सांजेच्या वेळार सोंपय दुनिया तुझ्या काळजाक तांच्या काळजांक हात लाय जेजू आमी तोंडाच्या जिवितांत आयज बोरबां सुणो जाल्लो आहा कोणी तांच्या काळजांत निराशीपण आयिल्लोलें आहा जेजू ह्या वेळार बोरबांशाचे काळीज तांकां दी दुनिया कोणाच्या जिवितांत आयज बाबार्थ उणो जाल्लो आहा जेजू जेर विस्वास उणो जाल्लो आहा जेजू आमच्या उण्या बाबार्थाक आदार दी तांच्या काळजाक हात लाय जेजू सोकली उबी रावया Acts of the Apostles chapter 4 verse 12 दोनदांच इतिहास 14 12 ओळ दुसरें नांव आनीक ना बाबंडो कोणाचें नांव व्हडतें कोणाचें नांव व्हडतें जेजूचें म्हणटकूच जेजूच्या नांवान पेकोवणी आहा जेजूच्या नांवान भलायकी आहा जेजूच्या नांवान सुटका आहा जेजूच्या नांवान वायटाची पदवी काबार जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कुशालकायेन आमी हें गायन गावया इन द नेम ऑफ जीसस Jesus. In the name of Jesus, Satan will have to flee. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. And we stand in the name of Jesus. Jesus, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. Jesus Chatanav, Jesus Chatanav. Oi amka soit miota, Hallelujah. Jesus Chatyanava, Jesus Chatyanava. San Koron Meta. Jesus Chatyanava, Jesus Chatyanava. Oi amka soit meta. Hallelujah. Jesus Chatyanava, Jesus Chatyanava. तुझे शोभे नाम का रातू आमचे सोवे येवकारू आमचे सोवे तुझे जीवे उदा सासना
धीमी घालूया, धीमी घालात. Numbers chapter 6 verse 24. लोकांचे पुस्तक 26:24. Numbers chapter 6 verse 24. सर्वेस्पो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. सर्वेस्पो देव तुमकां प्रोत्साहन जावं. सर्वेस्पो वयले मुखार मातसो पोड सोड तुमचेर फांको. जे वेळार एक भुरग्याक, तरणाट्याक, पिडेस्ताक, आमचे शिकारेचे पवित्र सभेंचे घराब्यान भुरगें बाळनात तांकां बिबदिकायेन आहात, रिणांत आहात. आमचे घराब्या गांवांत जायते पिडींत आहात. आमी तरणाटे शिकल्यान बेकार आहात. आमचो वावर धंदो, आमचें दूख, आमचें कोश्ट, आमचें चिंतनां, आमचो फुडार एक घराब्याचे कोश्ट दूख चिरच्या पांया कडेन हाडटा. ह्या वेळार चिकालेचे पवित्र सभेन जायतीं भाव भयणां भायर आहात वावरा खातीर. घालपाक येवपाक बोटीर आहात आमचे भाव. ह्या फिरकोच्यो संस्था सगल्यांची तुका दिता. ह्या वेळार संस्काराक इतल्या वर्त्या जेचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. संस्काराक इतल्या वर्त्या. संस्काराक इतल्या वर्त्या सासणांकी नमाक करता. सोडून दिवन आदोरिती सेवा तो नवो करता. सोडपाचे विशय आमचे बुजगोदार गुडामुखार निवाडोन आमचो आवाज. सोयमोरते विशय दिना नितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोन पुताकाच्या मोरवडून राजा तोरणा मोदुया वाकाडुया. Usoladaci moto mogacia puvitratnya samsargo kalepona matniuya sasnat sasnat. प्रार्थुया. देवा एका वचपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामनासतना सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जी येता रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जेच्या पांया कडेन हाडया. जेजो चिकालेचे पवित्र सभेंत जायतीं आपोवणी आमकां दितून या. ह्या चिकालेच्या मोळ्यांत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठभाशी जिविताक आमची तरणाटीं आमची भुरगीं फुडें सरूंक जेजू तुजो आशिर्वाद सगल्यांक आमकां फावो कर.
leaving Milwaukee. म्हणून सगळें तुमकां देव बरी सांज दिवं. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदे येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोमेर क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांतनी एकवट तुमचे सवय आसूं. ह्या चिकालेची पवित्र सभेची येतल्या ल्हान सगळ्या बाळांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक शापाय शामाय खातीर वावरा खातीर पद्देसनान तांचे पासत ह्या दर एका गरबेचो वावर धंदो आमचे पवित्र सभेचो देवाच्या हातान घालुया. ह्या गांवांत जायतीं बाबळां पिडीत आहात, ह्या मिसाच्या भेटीन तांकां पेकोणीचो हात लाय. आमी तरणाटीं जायतीं आयज नोकरी सोदतात. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेचे एक तरणाट्याचो फुडार पोचडीत कर. ज्या घरांनी बेबदी गाया, ज्या घरांत रीण आहा, कातळांची तांकां प्रश्न आहा, बावदो येस ना नवें घर बांदतात, वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आहात. तांची दूख कोस्तन्या हे विधीचेर दवरता. ही बावबणां आयज वावरा खातीर भायर आहात आमची गांवची, तांचोय आमी उडास करुया. घालपाक येवपाक बोटी राहात. ही सगळीं तेस्तां मनांत धरून देख करून पावस ना, पावस पडोन शेतां भाटांत दर्यान आमची जायतीं पीक जावं, नुस्त्याचो वाव धंदो करचे आमची भाव आहात, तांचो वावर धंदो सुरू जावचो आहात. तांचे पासत मागया आनी सगळीं तेस्तां मनांत धरून बाबार्थान भक्तीपणान ही मिसाची भेटींत वांटो घेवया. आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां नेसोय आनी ताच्या मोगान आमची काळजां पेटय. अशें ताची सारकी जावन ताचे सासणीक सरवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवचे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एजेकियास राजा पिडेंत पडून मरणाचे तोणीर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजें गोड ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो नाय. एजेकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीत तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां गळोवन एजेकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी एजेकियासाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजां दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मोदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरान चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर असिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इजायासान म्हणलें, आंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताज्या गायांक लायात आनी तो बरो जातलो. एजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरान वेतलों म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें कोत्तलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पर ही खुणां दिता पळय. देव त्या सुर्याची सावळी आकाशाचे पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव कोत्तलो.
सांगलोले पोरमोणे सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटी गेली. देवा सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. म्हणुया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जे येतात तांचे मदल्याक आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखणेच्या तंबू वरवीं म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जीव सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसो. मोतिवा पोरमोणी शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेसू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ते शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून असो तसलें काम हे पळयचे शीस करतात. पूण ताणें ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली. पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटिल्ले उंटे खावन तांणी केलें. हें तुमी वाचूंक ना. ओ सोनवारा दिसा याज्ञीक देवमंदिरांत सोनवार मोडटा तरी गुन्यांवकार जायना. हें तुमी समोरतीन वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. सोमयाचें शुभ वर्तमान. Jeremiah chapter 17 verse 14. Jeremiah स्पिराचें पुस्तक 17-14 ओळ. पेकोय सर्वेस्परा आनी पेकोणी घेतलो. एझेकियस राजा पिडींत आहा आनी देवाक मागणें करता. आनी हे मागणें देव आयकल्या उपरांत ताचें आनीक वर्सां देव ताका दिता. देवाक आर्गां दिवया आमी. आमचे भलायके पासत आनी पिडे वेळार बाबाट दवरुया. शुभ वर्तमानांत कायदो. मनीसपणाचो कायदो उंच उरता. मनीसपणान जियोंक शिकोया. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटीन आमकां मागुया. भेटवणुच्या वेळार गीत घेवया.
C16, page number 35. C16. म्हज्या बाबनूय आमचें बलिदान सत्विदा देवपाक मानत असलें सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान हांव मनाक मेक आमचे लेकी पवित्र स्वेच्छा देवाक सर्वेस्फोर मानून घेवं काकूसर बापा उतरावरत्या प्रिती मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी सगळे ओकोणीत बोलेपणान तुज्या एकल्या सोडीत पुताक तुवें आमकां दिलोय ताचे तांय सोपून एकवटान रावून फावो तसलेची भोक्ती करूंक आमकां निर्मी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्फो तुमचे सभे आसो तुमची काळसां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्रा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी सोर तांय आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें ताचे सोयी तुज्या शिमेर नासलेल्या उदारपणान तुवें तिका ताच्या मूळ पातकांतली परतून तुवें दिली देखून सगळी रोसना आनंदान कोर्ताची सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरसा स्वर्गार एका दाड्यान तुका दिनवास सादा भक्तांची सभा त्या सगळ्या देवतां सांगाती आनी भक्तां सांगाती आमी सदां काळ सदोसान तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्फोर त्यो स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गे सर्वेस्पराचे नांवेन येता तो सुभागी होसाना उंच स्वर्गे सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा बरी ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचो मेरी क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवणातोस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराचें रगत पातकाचें बोगसलें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बाबार्थ सगूट Sumya, आमी होम डो खाता
आनी खालसतलीं पियेता तितलीय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा देखून सर्वेस्परा सुजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत सोडो आनी सोडूंची काल भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी वाचता आनी क्रिस्ताक रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिका मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर बेस्ता उलयचे पवित्र सुबेज उगडास कर अशें लियो आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक ते सिमियाव आदारी गोवळी बापाक आनी सगल्या यात्निकी संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशेंच पुनर्जीवनपाच्या बोरबाशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आजी काकुतीन ओतल्या समेस्तान जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची ह्या चिकाल्याची पवित्र सभेंत येदेल्या ल्हान चुकल्या बाळांची जी आवयच्या कुसव्यान आहात भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक गिरोवपाक बोटीर आहात गोंया भायर आहात ज्या कडेन भुरगें वाडना ज्या कडेन बेबदीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजांतल्यान प्रश्न आसा वाव थंय एस ना नवें घर बांदतात गेलो सकाळ जाल्यार त्या सकाळ जावचें बाबा ह्या गांवचे एक एक गोरव्याचेर समुदायाचेर जे पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल ह्या गांवांतलीं भायर आहात पोटा खातीर वावरा खातीर परदेसान घालपाक युरोपाक बोटीर आहात गोंया भायर आहात ह्या तांचेर आशिर्वाद मागता ह्या चिकाल्याची पवित्र सभेन जायती आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठवाय जिविताक आपोणी आमकां फावो कर आमची दया करून मागता अशें आंकवार मागीर देवाची मागीर सांगाती बागीन सेती सोपोती बागीन दवरून आनी सोड काळ तुका मावल्यान त्या सगल्या सांता भोगतां बरोबर बागीन सवास पाद्र पियो माद्री बागीन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मा तेरेसा बागीन आंतून बागीन आल्फोन्सा बागीन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागीन इस्त्यो म्हजो आस्कारी बागीन जॉन मारे बियानी यादनिकांचो आस्कारी आनी सगल्या सांता भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आतां हे सांगात तुका वाखाणूक आनी मोही मागावंक आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आतां हे सांगाता अंताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर्पवेदार बापा सोर्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक बाबा बाबार्थान मागणें कोता तेन्ना देव आयकोता तर ह्या वेळार आमच्या पांय मागणें म्हणटा आसतना आमचे कुडीच्या आत्म्याच्यो गोरसो बापाच्या हातान घालून जे शिकले मागणें बापाक करुया आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राय सरकयो ती कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तारणीन पदनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरबाशेन ओतरेकतल्याक आमकां चितारका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सो क्रिस्तांव दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावट दिश्ट घाल आनी जे कशेपण तुका शांती आनी तुस्तिकाय एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक समेची शांती सांगाल तुमचे सभे आसो आसनाचे शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे इशले संवसाराचे पाप काडटले क्रिस्मस आमकां ती शोधलें आसता क्रिस्ताच्या देवाच्या बापाचे कशें पळय सोकरांच्या मोरनवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हेजे पवित्र करता सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वाटांतलो म्हाका सदांच्या आज्ञा वाडो म्हाका आदार दी आनी सोशिलो वेगळो सोरूंक केन्नाच निर्मू नाका कुडी आत्म्याची बोला घेतलो जेसो पळय आसा बाबा तें जेजूक आमी शेवता तें सगलीं सुभागी
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन तुझी गरज सुखे सोनी जशें उदक तुज्या दिव्या पडिजेचें यंत्राक चलून पडुबेचें तुज्या दिव्या पडिजेचें यंत्राक चलून पडुबेचें तुझे बगत मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदी तुझे बगत मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदी जिवांव जेजू पुर्णाका della porti della vide cadololo lucanato pidololo nurizando cadololo lucanato pidololo nurizando तुझे बाबा मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदी तुझे बगत मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पोदी विरावया प्रार्थुया सर्वेस्पराच्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो रूपकार आमी आपणावंक आनी स्वर्गांत मोहिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतीपणी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बाबा पुता पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया आमच्या आस्कऱ्या भाग्यवन फ्रांसच्या मोजोतीन सैमाची मोजोतीन सांता भोक्तांचे मोजोतीन ही सर्वीस आमकां करूंक फावो केल्ल्या पासत आर्गां दितना केरीत हांव दिनवासता आमच्या तरणाट्यांक वाजोंतरां वांकाडूंक आदार करूंक आनी सगळे सर्विसीन तुमी वांटो घेतल्या म्हणून सांगुया एकामेकाक आडुया हो वेळ मागणां सारून आमचे चिकालाचे पवित्र सभेन जायतें बरेंपण येवं दी तर बेसांव तुमकां धर मागता सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सोर पवितात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर समुदायाचेर वावर दोंद्याचेर भायर हातांचेर आनी आमचे पवित्र सभेचेर तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्त शांती मोगान धाडटा शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7